Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 2014 आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफी ह्या वेळाचेर ज्या तरेन ते इफी 2014 भानगड्यो जाल्ल्यो, इन्फ्लेटेड टेंडर्स किंवा बाकीचे जे टेंडरिंग वस्तू आशिल्ल्यो, जे हातून गौड बंगाल जाल्ले, हे आमी त्या वेळार पत्रकार परिशद घेवन पत्रकार भावा मुखार दवरिल्ले. तशेंच बाब विजय सरदेसायान सदोदीत विधानसभेन हो प्रश्न लावन धरिल्लो आनी 2015 CAGन आपल्या रिपोर्टान जे आमी 14 एक्सपोज केल्ले, हे 15च्या आपल्या रिपोर्टान क्वेरीज काडिल्ल्यो. CAGच्या रिपोर्ट आवट जातकच CAGच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर आमी त्या वेळाचेर पणजे पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्ली. सरकारी प्रेशर आनी सत्ताधाऱ्यांच्या प्रेशरा खातीर पुलिसांनी काय केलें ना. ताच्या नंतर आमकां कोर्टान मूव करचें पडलें आनी कोर्टान ही 5 वर्सां लडयतकच, 7 वर्सां एप्रॉक्सिमेटली लडयतकच केस पयर 8 तारखेक JMFCन ऑर्डर दिल्या की जे CAGचो रिपोर्ट आसा, जे आमी म्हणला 2015 तातूंत मातशें तथ्य आसा अशें दिसता आनी हाजेर चवकशी जावंक जाय म्हणून FIR करचे ह्या भानगडीचेर अंडर 409 आनी 418 ऑफ IPC म्हणून 8 तारखेक पयर JMFC पणजे हांच्यांनी पणजे पुलीस स्टेशनाक डायरेक्शन दिल्यात. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा सारको एक महोत्सव जो त्या वेळाचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी गोंयांत हाडिल्लो, कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर दर्जो वाडोवपाक आनी गोंयाक एक कान्स फिल्म फेस्टिवलाच्या मळाचेर व्हरून त्या लेवलाचेर एक व्हरपा खातीर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोंयांत हाडिल्लो. म्हाका याद जाता तेन्ना इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर स्वर्गीय सुषमा स्वराज आसली. काही वर्सां आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव बरे तरेन चलतालो, इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी जाली. पूण एक 5-6 वर्सां नंतर, 4-5 वर्सां नंतर की अशें जालें की आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल म्हणल्यार हो फ्रॉड फेस्टिवल जावपाक लागलो. म्हणजे चित्रपटां किंवा स्थानीक कलाकारांक जे हे मेळूंक जाय आशिल्लें तें नासतना पयशे कशे करप, चित्रपटाच्या नांवाचेर फ्रॉड्स कशे करप, हे जावंक लागले. आनी हे जाता आसतना राज्याचें नांव गोज फॉर अ टॉस. कारण अशे तरेचे स्कॅम्स नॉट ओन्ली ब्रिंग शेम टू द स्टेट बट ऑल्सो टू द कंट्री. कारण तुमी जर गुगल करशात इफी गोवा म्हणून घाल्यार तुमकां स्कॅम म्हणून येता. म्हणून सरकारा कडेन मागता की 14चे जे इफी स्कॅम जाला हाजेर चवकशी जावंक जाय, कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे चवकशी जावंक जाय आनी जे राज्याक जे रेप्युटेशन आनी प्रायड आसा हे रिस्टोर जावंक जाय.